कसली मीटिंग मीटिंग पार्टीचे असले अध्यक्षान तुमकां सांगला आसतले पार्टीच्या वेगवेगळ्या विशयाचे वेगवेगळे मिटींग असतात तुला एक मिटींग आशिल्ली आज मारबागोवा कॉन्स्टिट्युएन्सीची मिटींग आशिल्ली आमदार संकल्प आमचे जुने कार्यकर्ते त्यांच्या सगळ्यांच्या बरोबर एकत्र मेळप मिटींग आशिल्ली तर ते क्लॅशीत वगैरे सॉल्व झालं सगळं रिझॉल्व झालं. सर आपण एक तुमच्यावर कमेंट केली मी प्रेस कॉन्फरन्स सर आपण एक प्रेस एक मिनिट किती लागन काय आज कशें जालें की आमी आमचे बरोबर काँग्रेसचे 8 आमदार येतकच सगळ्या मतदारसंघाच्यो आमी बैठका केल्ल्यो फक्त एक मुरगांव मतदारसंघाची बैठक ही आमी करूं नाशिल्ली तशी इंडिव्हिज्युअली मेळिल्ले त्यामुळे आज ती बैठक आमी मंडळाची हांगा आपयल्ली. हांव आसलो आमचे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत सरचिटणीस नरेंद्र सावयकर आदले आमदार मिलिंद नायक आनी आतांचे आमचे आमदार संकल्प बामणकर ते त्या बैठकीक आशिल्ले. सगळे कॉर्पोरेट नगरसेवक आणि पार्टीचे प्रमुख कार्यकर्ते आशिल्ले आनी बऱ्या तरेची बैठक जाली. पार्टीत कितें डिस्कशन आनी जालें काय एक सगळ्यांची एक मंडळात पूर्ण बसू जाय आशिल्लें त्यामुळे मंडळाची बैठक जाली. सर खंय तरी आतां जे आमदार तुमकां जॉईन जाले त्यांच्यात एक नाराजी आहा खातें वांटप किंवा महामंडळा कशें आसा कितें ती आतां कशें पळय ते विशय आसा पळय ते मुख्यमंत्री त्या संदर्भात तुमकां सांगतलो. म्हजो विशय आसा तो पार्टीच्या ऑर्गनायझेशनच्या हातूंतल्यान कारण तेंचे बरोबर आमची एक बैठक कार्यकर्त्याची जावची ती आज जाल्ली आसा आनी बऱ्या तरेची बैठक जाली हें म्हाका सॅटिस्फॅक्शन आसा. थँक्यू. लागन आज मिटींग कसली आशिल्ली आमची मिटींग म्हणल्यार ती आमची मुरगांव गोवा मंडळाची मिटींग आसलेली आनी ही मिटींग आमची रेग्युलर मिटींग जी आसता त्या प्रमाणे आनी आयज आमचे सगळे भारतीय जनता पार्टीचे मंडळ अध्यक्ष बाकीचे सगळे ऑफिस बेरर्स महिला अध्यक्ष युवा अध्यक्ष हांकां सगळ्यांक आपयलेले आनी तेंच्या बरोबर आमची चर्चा जाली. फुडले जे पार्लमेंट लोकसभा इलेक्शन येता ते लोकसभा इलेक्शनाची तयारीक लागून ते सगळे उलोवप जाल्लेले आसा. त्याच प्रमाणे मेंबरशीप आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन वाडोवपाक लागून मेंबरशिपाचे आमकां जाता इतली नोंदी करपाक लायिल्ली आसा. थोडे आमकां मेंबरशिपाचे बुक्सूय दिल्लेले आसा तेजे लागून ही मिटींग आसली. तुमच्या वांगडा एक्स MLA मिलिंद नाईक आशिल्ले कितें 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 तुमचे कितें डिस्कशन आनी आसा बिकॉज एट वन टायम दे आर तुमचे अपोजिशन अगेन्स्ट लढलेले तशें कांय ना सगळ्यांची मिटींग आसलेली सगळे जाण वांगडा आसले. CMA आसलेलो पार्टी प्रेसिडेंट आसलेलो आमचो मंडळ अध्यक्ष आमचो एक्स पार्लमेंट मेंबर आसलेलो नरेंद्र भाई हे सगळे जाण आसले. त्या प्रमाणे आमचो एक्स MLA आसलेलो मुरगांवचो तेजे बरोबर सगळ्यांची मिटींग जाली मंडळाची आनी तेज्यात लागून फुडें कशें लोकसभाक आमकां मॅक्सिमम वोटींग घेवन आमकां सावथ गोवाचो सीट जिखपाचे हेजेर आमचो प्लॅनिंग चालू. एक अशी बातमी आयकाक येता की जे 8 आमदार काँग्रेसातून BJP दिल्ले तांकां कितें तरी मंत्रिमंडळ किंवा चेअरमॅनशीप देण्या विशीं काहीतरी चर्चा जाली. तो प्रोग्रेटिव्ह आसा तो रायट आसा तो आमचो चीफ मिनिस्टराचो आसा आनी चीफ मिनिस्टर एट द रायट टायम ते डिसिजन घेतलो. आयज जे आमी भारतीय जनता पार्टीन जॉयन जावन आयज आमकां 3 म्हयने जावपाक गेलेले आसा. आमचो फक्त इतलोच प्रयत्न आसा की आमचे हे गव्हर्मेंटाक स्ट्रॉंग करपाचे प्रयत्न आसा. त्याच प्रमाणे आमचो पार्टीक स्ट्रॉंग करपाचें आसा. आमच्या मुरगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन येता ते लोकसभाक मॅक्सिमम लीड घेवन दिवपाचें आसा आनी त्याच प्रमाणे आमचो तो फुडलो जो प्रोग्राम आसा 11 डिसेंबराक जो आमचो देशाचो प्रायम मिनिस्टर येता श्री नरेंद्र मोदीजी तेज्या लागून तेज्या तयारीकूय लागून आमकां थोडे इन्स्ट्रक्शन दिल्लेले आसा सांगिल्लें आसा आयज ह्या मिटिंगेक तेज्या लागून ही मिटींग जाल्ली. मिलिंद नायक इज रेडी टू वर्क अलॉंग विथ यू. सी आफ्टर ऑल इट इज अ पार्टी भितर सगळे भशेनचे लोक आसता सगळ्यांक घेवन बरोबर चलपाचो. आयज हांव आमदार आसा म्हजें कर्तव्य आसा की सगळ्यांक बरोबर घेवन वयपाचें. आतां फाटलें कितें आसा तें आमी विसरून सगळ्यांनी मेळून वांगडा रावन वयपाचें हे डिसिजन पार्टीन घेतलेलें आसा. दॅट वील टेक इज ओन कोर्स ऑफ टायम कितें आसा तें फायल केलेलें आसा तें आसा तेजें कितें आसा तें पळोवन घेतलें.